पंचायत ही एक ग्रामसंस्था लोकशाय घटमूट करपाचे काम ती चड लागच्यान आणि प्रभावीपणान करता। आपले प्रतिनिधी वेचपा खातीर सुजाण मतदारांनी आयज सकाळी 8 सावन मतदान केंद्रा मुखार रांगेत उबे रावन ग्रामसंस्थेक घटसाण दिवपाचे कर्तव्य केले। आडवाद कळंगूट पंचायतीचो तंत्रीक चुकाक लागून बूथ 9 आयज मतदान बंद करचे पडले। थंयची वेचणूक फाल्यां जावपाची शक्यताय आसा। पंचायत वेचणूक खरें म्हटल्यार राजकारण वा राजकारणी मुक्त आसता। ती खंयच्या राजकी पक्षाच्या नांवान जायना। हांगाची समीकरणांय वेगळी। सोशल मिडियांतल्यान जाल्ली विचारांची घुसळणय हे खेपेची समीकरणां बदलतली अशें आस्त आसा। हे खेपे सकाळी 7 बदला 8 मतदान सुरू जालें। जाणटे जाणट्यो भायर सरल्यो। कांय कडेन विशेष क्षमतेच्या मतदारांनी घटनात्मक लागणूक दाखयली। पळोवया कांय वेंचीक हटके खीण। कळंगुटे सगळो गोंधळच जालो। कांय उमेदवारांचे सिंबॉल मिसमॅच जाले। एकल्याचे सिंबॉल दुसऱ्याक। मतदारांच्या आनी उपरांत उमेदवारांच्या लक्षांत हे आयल्या उपरांत बोवाळ जालो। तांणी वेंचणूक अधिकाऱ्यांक सांगलें। तांणी आयच्या पुरते कळंगूटचें मतदान स्थगीत केलां। हें मतदान फाल्यां घेतलें। आयकात उमेदवारांक। प्रॉब्लम जेन्ना पळय वोटींग स्टार्ट जालें बॅलेट पेपर म्हाका दिसता आमच्या इलेक्शन एजंट जावं कॅन्डिडेटाक दाखोवंक ना। सो आमकां कळोंक ना एक्झॅक्ट की सिंबलां रॉंग येयल्या काय रायट आहा ती। सो ती एक्चुली तांकां कॅन्डिडेटांक जावं इलेक्शन एजंटांक दाखोवंक जाय आसली बिफोर स्टार्टींग विथ द वोटींग। जेन्ना पळय वोटींग स्टार्ट जालें आनी आमकां मागीर कळोन येयलें की सिंबलां सगळीं मिसमॅच जाल्ली आहा म्हणून। स्पेशली एक कॅमेरा म्हाजे सिंबल थंयसर नासलेच आनी मुन्ना मिनेश कलंगुटकर हेजे एक कार सिंबल आसले ते म्हाज्या नांवाचेर येयल्ले आसले। तेन्ना आमी रोखडेच वचून थंयसर चॅक केलें आनी पळोवंक गावलें की आमकां की सगळीं जी बॅलेट पेपरां ती येयल्या वोटिंगाची। फर्स्ट टायम कॅन्डिडेट हेका भरलो पूण बसता हिंसर होता आमचे सगळे कन्फ्युजन जालें। आतां पोस्टपोन केला फॉर टुमॉरो। दे शूड हॅव चेक इट BLO PRO शूड हॅव चेक इट ऑल द पेपर्स एंड दिस थिंग। इट वॉज जस्ट सिक्स पीपल दिस थिंग वॉज वोटिंग। एक्चुअली जावंक जायनाशिल्लें ओके बट इट इज कॉल्ड एज अ ह्युमन एरर ओके। आनी जशें स्वप्नीश वांयगणकराचे सिंबॉल मिसींग डेस्क मिसींग आशिल्ले आनी मिनेशाचे हेजेर सेपरेट दुसरे सिंबॉल येयले कॅमेरा आनी मिनेशाचे सिंबॉल येयले स्वप्नीश वांयगणकराक। सो हें ह्युमन एरर जावंक शकता। कुठ्ठाळी पंचायतीत प्रचाराक घेवन कोफुसांव जालें। आयकात थंयच्या उमेदवारांचें म्हणणें। पेरेरान एक व्हिडिओ व्हायरल केला आनी ते कितें म्हणटा हांव पयशे हाडटा म्हणून म्हाका थिंगाचे म्हज्या सपोर्टरान सांगलें की तें घरा घरा भोंवता म्हणून आनी तें चोवपाक गेलोलो। हें सगळें प्री प्लॅन करून येयलां। येता आसून पुलिसेक एक गाड घेवन येयलां आनी हांव जेन्ना एक ते वतान येतालो तेन्ना पुलिसे दाखयलें हांव पयशे हाडूं म्हणून। पुलिसे हांवें कितें सांगलें म्हाका पयशे तर आहाय जाल्यार चॅक करूया म्हण। पुलीस म्हणपाक लागलो आमच्यान चॅक करपाक जायना तूं राव। फ्लायींग स्क्वॉड आहा पयलें फ्लायींग स्क्वॉड येयले म्हणटरी म्हाका चॅक केलो आनी हांव कितें म्हणटा एक आनी 2 गाडी येवन थिंगा 5 गाडी येयल्यो पुलीस धरून 5 गाडी टोटल 5 गाडी चॅक करून फ्लायींग स्क्वॉडान सांगलें तेको कांय ना आनी तूं वच म्हणून। Today was a great day. कालचे आमकां एज अ कॅन्डिडेट फ्रॉम 8 by 5 PM आमच्यांनी भायर सरपाक जायना। फॉरगेट अबाउट डोर टू डोर विजिटींग। आनी कालच्या दिसा दॅट इज 9th अरावंड 8:30 हांवें रेड हँडेड कॅन्डिडेटाक दवरलो कोणागेले कंपाउंडांतल्यान भायर सरता तो ओके। Then I called the flying squads and then the video is viral that everybody has seen. After about half an hour, potun to candidate video clip करून धाडटा की तेक हुंय तो म्हाका पयशे वाडटा तो धरून येयलोलो। If you all go and see the गेलो ऑफिसर गेले फ्लायिंग स्क्वॉडाचे कॅमेराचे चोयल जाल्यारू पुलिसांनी कॉन्स्टेबलांनी क्लियरली विटनस दिला दॅट ही हॅज सीन मिस्टर रेमन कमिंग आउट ऑफ द कंपाऊंड वॉल। हे हरमल माद्रे आनी धाळगळ पंचायत वाठारांतले मतदानाचे देखावे। फातर्पा किटला पंचायतीतय कोफुसांव जालें। जाणट्यांक कितें अडचणी आयल्यो ते कडेन कांय उमेदवारांनी बोट दाखयलें। नियोजन सारकें नासलें अशें तांचें म्हणणें। लोकां लास्टाक कितें जाता लोक कितलें करून कितें करून लोक चोयता कोण कॅन्डिडेट कोणा बारा रावया कोणा बारान कोणी काम केलें कोण आपलो। सो बेस्ड ऑन दॅट लोक हें करता वोटींग। ओके कितें पयशांचो खेळ बी जाला? पयशांच खेळ म्हळ्यार एवरी टायम म्हाका आम जाल्यार खबर बट हांवें आयकलां कोण कितें वाटलां दिलां आनी एक मुद्दो म्हाका सांगो दिसता तुगे माध्यमांतल्यान हो टायमींग मातशें रॉंग केला। आमचो जो पळय बारीक लोक आसा आमचे बारीक समाजाचो एवरीडे कामां वचपाचो टायमींग 7 जाय आसलो। सो ऑलमोस्ट 10% वोटींग मायनस जालें ओन्ली बिकॉज ऑफ टायमींग।
तो प्रिजायडींग ऑफिसर पळय आहा तो जाणटेल्यांक भितर ती सांगताय आलमारी मार जावं इमाना मार सांगता आनी तो तांकां हाती धरून घेवन वयता आनी भितर वचून आपल्या जायतींक मारता तेणी राती कितें तरी सेटींग केला तेणी सेटींग केला आनी तो कोणाक हेज पयलीं असलो कायदो नासलो फॅमिली कोणाक व्हरोंक मेळटाले तो एक कसले फॉर्म दिताले आनी ताका तुका जाय ताका आपल्या फॅमिलीक व्हरोन मारूंक मेळटाले वो आपल्या जायतींक मारता आतां कसो विश्वास दवरप तो खरें तेंचेर मारता म्हणून ही सांगतेचेर वेळ्ळीच्या उमेदवारांक आमच्या बातमीदारान प्रश्न विचारलो. पंचायत वेंचणुकांनी युवा चेहरे येवपाक जाय अशें दिसना. ताचेर हेक्टर कुलोसाची जाप आसली. नक्कीच, पूण आदी युवा युवतींनी ग्रामसभा अटेंड करपाक जाय, समाजांत वावुरपाक जाय. अचानक कोण वयर सरना. I don't say it is not a thing. It should be done, but they should take interest first. First, in the sense, they should come to the Gram Sabha. They should come there and then take those things. Suddenly, if you rise up and say, I am going to sit for this, that is not correct. Some experience is required. आनी हे सांताक्रूज पंचायत वाठारांतले मतदानाचे देखावे. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, हिरू महाले, समीप नार्वेकर आनी विलियम रॉड्रिग.